प्रकाश वेळीप सर एक हांव सांगता कारण तेका आमी त्या मानान पळयताले कारण सिनियर आनीक बुजुर्ग आसा सादारणशी 20 वर्सां तेणें विधानसभेन काडली पण म्हाका दिसता तेणें आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीक मत मारूं ना स्वताक मारला स्वताक जर तो त्या भारतीय जनता पार्टी टिकेटीचेर रावला जाल्यार तेणें मत मारला पण केन्नाच भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक मत मारूं ना जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सरकार आसा त्या वेळाचेर तेणी सरकारी पद भोगपा खातीर तो थिंगा तें पद तेणी कशें आपल्याक मेळटलें त्या वेळाचेर आपलो रंग बदल्लो आसा तर जेन्ना तुका जर बेनिफीट मेळटा जाल्यार तेन्ना तूं सरकार बरें आनी तुका जेन्ना ही सगळी पद काडपाक लागली तेन्ना सरकार वायट म्हाका दुसरें आनी एक सांगन दिसता आमचो सहकार रत्न म्हणून पुरस्कार मेळटा सहकार क्षेत्रांत बरें काम करता तेका तेतून सहकार रत्न पुरस्कार तेणी आपल्या स्वता खातीर घेतलो त्या कमिटीचो चेअरमॅन कोण आशिल्लो तोच आशिल्लो म्हळ्यार चेअरमॅन तूं त्या कमिटी सिलेक्शन कमिटी आसता ते सिलेक्शन कमिटी चेअरमॅनूच तूं आनी तुका तुवें स्वयं घोशीत आपल्याक पुरस्कार घेवप हो मनीस जो आसा तो स्वताच्या फायद्या खातीर स्वताक कसो हें जातलो बेनिफीट जातलो स्वताच्या फायद्या खातीर सरकार म्हणत आमच्या सगळ्या लोकांक दावणेक लायता म्हळ्यार आमी जणू काय हो लोक जो आसा ह्या एसटी समाज जो आसा तो आपल्या बरोबर आसा अशें चुकीचें उलयता हो लोक तेजे बरोबर ना हें आमी गेली 20 वर्सां पळयतात हातूंत कांयच हें ना म्हणून आमी ह्या काल जे ते कितें तो उलयल्लो आसा ते कडे शब्दान आमी तेजी निंदा करतात असली तो जो म्हणटा की प्रत्येक गांवान वचून आपूण हेजेर लोकां मदीं जागृती आमकांय करपाक कळटा लोक सक्षम आसा तूं कितलो बरो आसा हें तुका 20 वर्सां लोकांक सायडीन दवरला हें आमी पळयलें आसा म्हणून अशी चुकीची म्हायती आनी सरकारा बद्दल चुकीचें इन्फॉर्मेशन दिवं नाका आमी तुका परत एकदां शिटकावणी दितात भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा असले खपून घेवची ना